काणी काणी कांता प्रस्तुती नमन बळगजीसू हफ्त्याळे आणि दायची दुबाई कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार दुबाई. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय, काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. हांव जेशल. आतां हांव एका आंब्याच्या झाडाची काणी सांगूंक कशें येता. एका धाकट्या रानान एक आंब्याचें झाड आशिल्लें. ताचे लागशीं एक ल्हानसो गांव आशिल्लो. त्या गांवान रामू नांवाचो एकलो ल्हानसो भुरगो जियेतालो. तो सदांच त्या आंब्याच्या झाडा लागीं येवन खेळटालो. खेळ जाताच आंब्याच्या झाडा वयर चडून ताचे गोड गोड आंबे खातालो. आंबे खावन जाताच ताचे पोंदा विशीव घेतालो. रामूक त्या आंब्याच्या झाडा पोंदा खेळूंक मस्त ओडणी येताली. अशें सवार वर्सां गेलीं. आतां राम व्हडलो जालो. तो त्या आंब्याच्या झाडा पोंदा खेळूंक वचनातलो. एक दीस रामू चलत आंब्याच्या झाडा पोंदा पावलो. तो मस्त दुखेस्त आलो. आंब्याचें झाड रामूक म्हणटा, चल रामू आमी खेळया. हें आयकून रामूक मस्त राग येता. रामू म्हणटा, हांव खेळूंक ल्हान न्ही, खेळूंक खेळची वचताय. खेळची वचपाक पयशे जाय. म्हज्या लागीं पयशे ना, तुज्या लागीं आसात की पयशे? हें आयकून आंब्याचें झाड म्हणटा, म्हज्या लागीं पयशे ना, मात म्हजे गोड गोड आंबे काणून विकून खेळचे वस्तू काणगे. हें आयकून रामू आंब्याच्या झाडाचे गोड गोड आंबे काडून विकून खेळची वस्तू काण घेता. आतां आंब्याच्या झाडाक एकी आंबे लागले तरी ते संतोषान आसले. आतां रामू प्रत्येकी त्या आंब्याच्या झाडा पोंदा येता. आतां तो व्हडलो मनीस जाता. आंब्याचें झाड म्हणटा, ये रामू आमी खेळया. रामू म्हणटा, हांव खेळना तुजे वांगडा, म्हाका वेळ ना. म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हाका कश्ट काडूंक जाय. म्हाका एक घर जाय. तूं म्हजे उपकार करताय गी? जाल्यार सांग म्हाका. रामू आंब्याच्या झाडा लागीं म्हणटा. आंब्याचें झाड म्हणटा, म्हाका तुका दिवंक घर ना, मात म्हज्यो सगळ्यो कांद्यो कातरून मेळलेल्या पयशांनी सोबीत घर बांद. हें आयकून रामू आंब्याच्या झाडाचे सगळ्यो कांद्यो कातरून मेळलेल्या पयशांनी घर बांदता. आतां रामू प्रत्येकी त्या आंब्याच्या झाडा पोंदा येता. आतां रामू म्हणटा, म्हाका एक सोबीत दोन जाय, तांकां सगळ्यांनी भोंवूंक. हें आयकून आंब्याचें झाड म्हणटा, म्हज्या लागीं दोन ना, मात म्हजे रूख कातरून एक सोबीत दोन बांद. हें आयकून रामू आंब्याच्या झाडाचे रूख कातरून एक सोबीत दोन बांदता आनी सगळ्यांनी भोंवता. खंयच्याय रितीर आंब्याचें झाड आमकां उपकार करता, मात आमी ताका अनुपकारी करता. इतल्यार म्हजी आंब्याच्या झाडाची काणी अखेर करता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. हांवें सांगची काणी जावन आसा गाडवाची बुदोद काय. एका गांवांत एक धोबी आसलो. ताजे लागीं एक पेटो आनी एक गाडाव आसले. गाडाव धोबीच्या वस्त्राची पोटली वोविताले. पेटो घर राखतालो. एको मुसोच्यो राती कितें जालें
एक काणी समूह तुमचे मुखार उभी आसा. म्हज्या काणयेचें नांव जावन आसा भांगराच्या शिमटेचो सरप. एका धाकटल्या हळ्ळेंत एक रईत जियेतालो. ताच्या बायलेचें नांव काळी. तांकां 7 जाण चेडके, सकडीं अशिकपी, गांवोवचे, कब्र करचे, न्हिदचे ह्या कामांनी वेळ पसार करतले. ह्या वरवीं काळी ताच्या न्हवऱ्याक मस्तकांत बगतली. सकाळीं थाम सांज पर्यंत काळी काम करतली. न्हवरो गाद्या तोटाचें काम करतलो. थोड्या तेंपा उपरांत काळी परतून गर्भेस जाली. ती देवा मुखार, प्रभू म्हाका आळशी पुताक दी नाका, सूख वांटून घेवचो तसलो पूत दी म्हूण मागतली. काळी चेडको भुरगो जावच्या बदलाक ह्या पोवटी एक काळो सरप जल्मालो. तो जल्मालो भायर सरप गेलो. हें पळोवन काळीक मस्त बेजार जालें. त्या राती एक सोपान पडलें. स्वप्नांत काळो सरप येवन, मां तूं कंत करिनाका. हांव आदल्या जल्माच्या शिरापान एक काळो सरप जावन जल्मालो. तो एक ग्रेस्त व्यक्ती जावन आसलो, पूण दान दिनातलो. ह्या जल्मान तुमकां मोकन म्हजो शिराप परिहार करता. हांव सदांय तुज्या घरा येता. तूं म्हाका एका वाटलेन दूद दवर. हांव दूद पियेता आनी तूं म्हज्या शिपटेचो एक इंच फुटको कातर. तो भांगर जाता. तो विकून तुमची दुबळीकाय पयस करा. पूण एक सत्राय एका इंचाच्या किसड कातरूंक नजो. जागृत म्हूण सांगून मायाक जालो. दुसऱ्या दिसा सरप दूद पिवन काळीच्या कुशीन घुंवलो. काळीन सरपाच्या शिमटेचो 1 इंच फुटको कातरलो. हर एक दीस 1 इंच फुटको भांगर जातालो. तो विकून काळी आनी ताचे कुटाम सुखान दीस काडटले. पूण ताचे 7 जाण पूत उदका बरी पयशे करचे लागले. ह्या वरवीं काळी आनी ताचे कुटाम परतून दुबळी जाली. एक दीस 7 जाण पूत आवय कडेन येवन, तूं कित्याक आमकां घर घेताय? फाल्यां सरपाच्या शिमटेचो 2 इंच फुटको कातर. तो भांगर जाता. तो विकून आमच्या पयशांची खंत निवारता. काळी हें सांगूंक भियेली. सरपन दिल्ल्या सत्रायेचो उडास येयलो. पूण भुरग्यांच्या वत्तायेक तिणें सरपाच्या शिमटेचो 2 इंच फुटको कातरलो. सरप विली विली वळवळोन मेलो. सरपाच्या शिमटेचो फुटको भांगर जावंक ना. दुराशेन तांची गतपाट केली. भुरग्यांक सूख समजली. वेळ उतरून गेल्लो. ह्या घडीत उपरांत भुरग्यांनी काम करून घाम पेन पोट भरचें अनिवार्य जालें. मोगाचेनो ह्या काणये वरवीं आमी समजता की आमी सडीत आशा करूंक नजो. देव बरें करूं. एका रानांत एक हस्तीचो हिंड आसलो. गजराच्या तांचो धनी. उदक नासतना गांव सुकून गेल्लो. सगळ्यांनी हुन वारें. उदक नासतना मोनजाती सुकली, कांगाळ जाले. गजराजाने ताचे सांगाते उदक सोदून दुसऱ्या गांवाक गेले. इल्लेशे बुकार येताना ते उदकाची झर पळोवन ताणें ती सुकल्या गांवाक दिली. आतां ते सुकले गांव उदक भरून गेले आनी मोनजाती सुकली खुशी नाल्ली. थँक्यू. आज हांव तुमकां एक कुशाल कुल्याची काणी सांगूंक आशेता. रानांत एक कोलो जियेतालो. ताका रावोवंक माटी वा बळे खंयचेय नासले. बऱ्यार कैलुंडी लिपो रावून ताचे दीस तो काडटलो. पावसाक इल्ले दीस आसल्यार रावोवंक जागो सोदूंक लागलो. अशें ताका एक व्हडले माटे दिसले. त्या माट्या भावारी बरे आसे. तशे बरीच कश्टांनी तो कोलो त्या माट्यात जियेतालो. सदांय सकाळीं उठून शिकारेक रानांत वेतालो. पाटी येवन बरी न्हीद काडटालो. पूण जालें कितें तुमी नेनात की एक दीस सांजेचे परीन पाटी
व्हडली वस्तुराची पोटली कत्तेच्या पाठी सोडून पाठी परतलो. सगळो दीस गळनातलो आलशी काते दीस वेता वेता बरीक जावन येले. ताची सगळी सुवणी जाली. रातीच्या वेळार दोबी कत्त्याक भायर भोवूंक चडटलो. आळशी कत्ते दुसऱ्यांच्या शेतापटांनी भोवून कावंती आलो चेंडुबीची. एक दीस कत्ते एका शेता कुशीन गेले. वाटेर ताके कांडू जिक्कलो मेळ्ळो. आळशी कत्ते आनी कांडू जिक्कलो दोगी इश्ट जाले. सदांय कुशेन भोंवतले. दुसऱ्यांच्या शेतापटांनी सोन कावन गंमत मारन जियेतले. एक दीस दोगी एक बाटांनी शेतार गेले. चीक बाटांनी कावंक लागले. सदांय बरें कावंक मेळटले जाल्यान आळशी कत्ते थाटे मोठे जाले. शेतांत पोट भरून जडा खावंक जाल्लेच आळशी कत्ते संतोषान कुडी घाली लागले. ताका गायन करीचे म्हणली आशा. पुण्याचो सोबीत संद्र ताका गायन करून कुट्टेचेर करतलो. म्हाका गायन करीचे, म्हाका गायन करीचे म्हूण कत्त्यान आपल्या मोगाच्या इश्टाक कोल्या लागीं सांगले. कोल्यान ताका आडयले. इश्टा, तुवें हांगा गायन करचें नाका. शेतां सुद्दांनी तुजे सरे कवशे ताका कळीत जातले म्हूण कोल्यान पूण सांगली. पूण कत्त्याक गायन करची आशा उंच जाली. कोल्याची उतरां ताच्या कानाक पडलींच नात. म्हजो ताळो आयकून तोय मुसर पावतलो म्हणलें कत्त्यान. आतां कितें जालें म्हणटात तुमी? कत्त्यान एकच बरी गमती उखलून गायन करून सुरू केलेंच हो कर्कस ताळो आयकून न्हिदेंत आसलो दोनी उठून पडलो. राग ताच्या माथ्याक चडलो. ताच्या कामेल्या संगता व्हडले व्हडले दोंडे कान घेवन शेताक दोनी धांवून आयलो. कत्ते गायनात मग्न जाल्ले. दोनया ताच्या संगती संगता कत्त्याक सोम्म मारले आनी ताच्या गोट्याक गाड शिरकयली. कत्ते बेजार येत कोल्या लागीं आयले. सगळो नाटक पळोवन आशिल्ल्या कोल्यान म्हणलें, हांवें तुजें सांगलें आयकूनाय. असो परिणाम कितें जालो म्हूण कोलो हांसी लागलो. कोणाचेय भूतबाल आयकनातल्यार असो परिणाम कितें जाता म्हूण आतां म्हाका समजलें म्हूण कत्ते पश्चाताप पावले. देखून आमी वडिलांक सांगलें आयकुया आनी बुदवंत जावया. देव बरें करूं. आवेशांची काणी जावन आसा गडवाची बुदवंतकाय. एका गांवांत एकलो ढोबी आसलो. ताचे लागीं एक गडाव आनी एक पेटो आसलो. गडाव ढोबीच्या उस्तराची पोटली वयतले, पूण पेटो ताचे घर राखतलो. एका मोसाचे राती कितें जालें गोंता साडी तुमकां? एका मोसाचे राती ढोबीगर सोर आयले. पूण पेटो तांकां पळोवनी पळयनातल्या परींच न्हिदो नासलो. गाडवान पेट्याक जागून उरले. इश्टा, थंय तुजे दुनियाचे घर सोर लुटून आसतना भुवंगा सुशेगाद न्हिदलाय वचून त्या सोराक धर. पूण पेटो, तूं तुजें काम कर, म्हाका आतां न्हीद येता म्हूण जगळ काडीत न्हिदलो. शीतगले देण्याची सेवा करची सोडून आलसें न्हिदलाय. उठ उठ, तांकां धर. कितें देण्यान म्हाका शीत घालाय म्हणटाय तूं? ताणें काम उरलेले उश्टे घाल तो म्हाका पोसता. ताचे खातीर हांवें कित्याक न्हीद घालाचें म्हणत पेटो घुरेवंक लागलो. सोडून पोकोनच सासले. गाडवाक कितें करचें म्हूण कळलें ना. ते जोरान भिबेले. गाडवाची भोवपाय केलेल्या ढोबीक एकचताने जाग जाली. न्हिदोंकी सोडिना बा खंयचे दलदीर गडाव. म्हजी इतली बरी न्हीद पाट केली म्हूण राव राव तुका सक्की बुच्ची केता म्हूण तो बोट सोडून गेलो. आपणाक मार पडटा
मसलीक मस्त खट सुरू झाली. ही खट पूर्ण बेबो नावाच्या माणक्याकडे चालले. बेबो माणको म्हणालो, तू काय खट करी नका बाये, हा वासा ताका हा बुरशी किता येऊ देते पाल्या. दुसरे दिस दिमकी डॉक्टर परतून तड्यास शिरसायले. त्याचे लांबून सुटकन बुडीत असताना तक्षण बेबो माणको त्याच्या बोचीवर उडलो. आपल्या दोन्ही पायांनी घट्ट धरले. हे पळवून दिमकी डोकाक बारी लागायलो. दिमकी डोक माणक्या समेत वयर उठले आणि पत्रावयर बसले. धारफारासो वेळ खरकटे वत ते दाडा दिमकी डोकाक त्या उदोनी पत्रावयर सामा गस्टिले आणि बेबो माणक्याक सेकेल घाले. बेबो माणको भाप मेलो. दिमकी डोक सेकेल आयले. त्याचे भाई खाऊन म्हणा लागले, हे भाई भारी रुचीक आसा. दुसरे दिस दिमकी डोक परतून तड्यास शिरसायले. हे पळवून छिन्न मसलीक मस्त बेसुरू झाले. आता काले म्हणे करायचे म्हणून कुर्ली मामाकडे सलाह मागली. कुर्ली माम म्हणालो, तू काय खत करू नका बाये, हा वासा ताका हा बुरशी किता येऊ देते पाल्या. दुसरे दिस दिमकी डोक परतून तड्यास शिरसायले. ते म्हणाले, तू हे काढून द्या बेबो माणक्या कावे बसून खेळ. हा 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 हा. तिथल्या त्याचे लांबून सुटकन बुडीत असताना तक्षण कुर्ली माम त्याच्या बोचीर आयलो आणि एका दांग्यान त्याच्या बोंशीक धरले आणि एका दांग्यान त्याच्या कोठ्येक धरले. दिमकी डोकाक श्वास काढून जाय नसताना ते मेले. हे पळवून छिन्न मसलीक मस्त खुशी झाली आणि छिन्न मसलीन कुर्ली मामाक देव बरे करून म्हणाली, हे कणेन मिरची नीट जाऊन असा, कितले जाय तितले मात खायचे, आपले स्पोन खरी नजो. देव बरे करू. मुझे नाव सीता दुकट अंबाचरी तोंडल्या. मुझे कणेचे नाव जाऊन असा सिंत्रालो गेलो. एका गावाचे नक्षार एक रान आसले. त्या रानांत एक बुद्धूत कुलो आणि बुद्ध करेडी आसली. त्या रानांत तांकां फावो ते कान मेळनासले. त्या देखून कुलो कान सोडून एका तोडा लागीं माट्यांत शिमटी घालून कुर्लो रमसलो. ते दाडा 10-12 मोठे कुर्लो त्याच्या दांग्यांनी शिमटीक सामोंतले भितरडी लागली. ते दाडा कुलाक भूक सुसूंक जावना. दान सोड इशीन तिशीन पळोवन आणलो. ते दाडा ते करुडी कान सोदून आयली. मागीर कोल्याक पळोवन, दाटो तू कित्याक असते? कोल्यान फुटी मारले. कालचे चिंतन म्हाका हसायलो. तितकी ओडगी म्हणून कोल्यान सांगले. ते दाडा करुडीन धरून हाडले. ताचे शिमटे सांगत 10-12 मोठे कुर्ले आयलो. तांणी तो गाय मेळोवन करुकुरुकन केलो. मागीर कोल्यान म्हळे, दाटो आमी कृषी करया, मस्त कांड्यास करया. ते दाडा करुडीन म्हळे, वो लोक
दटो तू बेजार कर नाका मुकले पेडे वयले म्हाका सुंदी भितरले तुका नन कोमू आट कन्नीस तेला जाग्यार लायलो पुडू माती कोमू केंट वशेत केल्लालो कोलो एका कुशीत तावन्योनो सद्दाय कानल्लो कलिसाला पण करुणी कुंबळे दटो मुझे बेले आने फाटले आता तुझे बेले पडे म्हणून कोला नपसलं करुणी कुशीनच तू सुरू केले तंतून काय मिळाला कोपाची मुलकटाने पाळा काय ना करुणी खूप मस्त बेजार झाले असल्या चित्राला सांगतच नाका म्हणून अशी दराणे केले आज का असले गोले आमची बोलतोडी मस्त असतात बुद्धोत शिकपी स्त्रियो कामाचे सन्नारे असले आणि निवृत्त व्यक्ती आणि सुदूड अंतर्जालीने गलोन पसयतात आणि नापस जातात त्या देखून बुद्धवंत जाया सगृत जाया देवरे म्हजें नांव आयडेन पावल डिसोजा हांव एक बरी काणी सांगता नो रोजाल्लो वाग रानांत वस्ती करून हेने तेने भोवन शिकारी कसो वाग एके हेल्ले कायलो एशे हेल्लेन भोंवतना ताच्या दोल्याक एक सोबी चेडू दिसले ताच्या सोबायेक पिसू जाल्लो वाग काजार जावचे तर यात्ती चेडवा लागीं जायजे म्हूण सपना बांदी लागलो एशे सीधा त्या चेडवाच्या आवय बापाय लागीं मेल्लो वाग घरा भितर रिक्त क्षणा गडा म्हूण ती कंपूंक लागली भिवून धरधरली हें आयकून वाग हसलो आनी म्हणालो हांव तुमकां कांय तोंडरे करूंक येवना तुजे दुवेक म्हाका पसंत जाला हांव ताचे टूक काजार करता हें आयकून चेडवाच्या आवय बापाय भिवून गेली दुवेक काजार करून दिवचे वा ओपसून दिवचे आसावे पूण काले करचे वाग एक क्रूर मनजात दुवेक काजार करिना म्हळ्यार तो आमकां आंगात मूग दिता चेडवाच्या बापायन उपल्ले बरी नाटक केलो आनी म्हणालो एक समस्या आसा आमचे दू आनीक ल्हान ताका प्राय जावनात तुवें ताका मोगान आपडल्यारी ताका गाय जावंक आसात देखून आमची एक विनंती तुवें तुजे हातापायाचे नाखशी तशेंच दांत काडून येजे उपरांत आमी मुतयेक दीस दवरया वाग संतोशान रानांतशी गेलो दोगतेरीशी मेळून हातापायाचे नाखशी दांत काडून हारश्यान पळोवन कुशी पावलो मागीर उपरांत चेडवाच्या घरा लागीं गेलो नाखशिनांतल्या वागाक घरची पुरा आसली आनी म्हणाली म्हजे दुवेक तुजे लागीं काजार करिना तुवें कितें करियेत कितें जाय तें करियेत आमी बी येना हें आयकून वाग छाप्पे जावन रानांतशी गेलो देव बरें करूं म्हजें नांव सेनोरा कॅटलीन राज म्हजी काणी संस्याचो उपाय एका रानांत एक हस्तीचो भिंड आसलो गजराजा तांचो राय एक फावटी त्या रानांत कठीण दुकोळ पडलो पावस नासतना न्हंयो दर्यो बांयो सकट सुकून गेल्यो सगल्यांनी ऊन वोट रानांच्यो मुणजती सुकणी सावजां उदक आनी कान नासतना कंगाळ जाली उदक आनी कान सोडून ती दुसऱ्या रानाक भायर सरली गजराजाक एक पयशिल्ल्या एका रानांत झर पळयली उदक आनी कान लाफता जाल्ल्यान ताणें सकडां कान घेवन भायर सरलो फळांनी भरले 5 रूख पिवच्या उदकाची झर
पळयवन गजराज आनी इतर हस्तींक भारी संतोष जालो. त्या तळ्या लागीं सोसेजी येताले. ते एडोपर्यंत आरामयेन स्वच्छंद जावन धांवन आशिल्ले. हस्ती त्या तळ्या लागीं उडक पिवूंक येताना सबासुसे तांच्या पांयां पडून मेळे. हे पळयवन सोस्यांक तळमळ उठले. ह्या हस्तिकांक कशे बचाव जावचे म्हूण उपाय सोडी लागले. संस्थेची सभा जमली. कोणाय बी कांय कळलें ना. तितल्यार एक धाकटो सोसो मुखार येवन गजराजा लागीं म्हाका प्रतिनिधी जावन धाडया. हांव उपायांनी हस्ती आमच्या तंट्याक येन अशे परी पळोवन घेता म्हणालो. संस्यासराय ताका ओप्पालो. संसो गजराजा लागीं भायर सरलो. गजराजा भोंवती सबार हस्तीचो हिंदच आशिल्लो. गजराजा पळोवच्या पयलेंच ह्या हस्तीच्या पांयां पडल्यार कसली गत म्हूण ताणें चिंतली. सोसो एका उबार फाटल्यार बसून गजराजा हांव बोलवून सनराचो प्रतिनिधी जावन आयला. म्हजी उतरां आयक म्हूण बोबाटलो. सनराचो प्रतिनिधी आजाप जाले गजराजाक. तर तुवें हांगा आयिल्लो उद्देश कसलो? सनरान आमकां कसलो संदेश धाडला म्हूण विचारले गजराजान. तुमी सगळ्यांनी उडक पिवून म्हजे तळे सनराचे कास्कितले. तुमी उडक पिवून न्हावून देंवून ताचे तळे मेळयतात. हे पळोवन सनराक मुस्त राग आयला आनी मुखार हे करूंक नजो म्हूण सनरान संदेश धाडला. हे आयकून गजराजाक मुस्त बेळ दिसले. सनराक आमकां बगसून सांग. आमी उडक पिवूंक म्हजे तळे सनराचे कास्कितले म्हूण आमकां कळीत नासले. आमी ते तळे आनी मेळे करिना म्हूण ताणें निर्धार घेतलो. सोस्यानो, देव बरें दिसतू तुमकां समजतान हांव एक ल्हान काणी सांगून तुमच्या मुखार हांगा उबी आसा. म्हजे काणी जावन आसा 5 जण संगाती 5 बोटां. एका कालाक 5 जण संगाती आसले. ते 5 जण संगाती जावन आसले ही आमचे 5 बोटां. ती घेतले हांव वोट म्हणून झगडटाले. हे आमच्या दुसऱ्या बोटान सांगले हांव सोड कित्याक म्हळ्यार हांव हात दाखोवन शिकयता. मागीर हे आमच्या मदल्या बोटान सांगले हांव सोड कित्याक म्हळ्यार हांव तुमच्या सगळ्यांच्या लांब आसा. मागीर आमच्या चवथ्या बोटान सांगले हांव सोड कित्याक म्हळ्यार हांव बंगाराचे काजार मदीं करता. आमच्या ल्हान पिट्टी बोटान सांगले हांव सोड कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगतना हात जोडटाना हांव मुखार आसता. ती परतून जोडून सुरू केले. मागीर पयल्या बोटान सांगले रावयात तुमी कित्याक झगडटात. हांव ना जाल्यार तुका इंचून जेवूंक जाता गी उक्ते करून दाखोवंक जाता गी. ना न्ही. सगळीं जाणांनी सांगले ओ तर तूं सोड. आमी आमचे 5 बोटां एक मेल्ल्या एक काम केलें जाल्यार काम जावंक ना आसलें. मोगाचें न्हू. हे आमचे 5 बोटां बरी आमी काम केलें जाल्यार आमकां एक पावयत. मागीर एक बरी समाज बांदूंक जातलें. देव बरें करूं. आज हांव एक काणी तुमचे मुखार सादर करून संतोश पावता. म्हजे काणयेचें नांव जावन आसा कोणी संपूर्ण न्ही. काणी काणी कांता पण पडलो अंता म्हजी माय म्हाका काणयो सांगता.
मोगाचेनो आता हांवें सांगची काणी ऐका. एका व्हडल्या रानांत मस्त मनजादजी येताल्यो. तांचे पैकी एक माकड आनी सुंचो भारीच इश्ट. मात न्हय आसता ते मस्त बकरी जावन आशिल्ले. ते रानांत नाम जाल्यार सगळे राणचे चाप्पे. आवाज तसा नासलो. एक दीस माकड आनी सुंचो गजाल्यो काडून गप्पे मारत आसले. तशेंच उलयतना सुंचान माकडाक म्हळें, तुजी कसली सवय रे सगळो वेळ करपाची. तुका एक घडी तरी करपी नासतना रावंक कशें जायना. ते दाडा माकडाक राग आयलो आनी माकडान म्हळें, तुजें काल ओडलें. तुका जाल्यार तुजी तकली हेणे तेणे हाली नासतना रावंक कशें जायना. एक बुडी हेणे एक बुडी तेणे, एक बुडी हेणे एक बुडी तेणे हालून सस्ताय. ते दाडा सोंस्यान म्हळें, सायत तर आमी एक शर्त घालया. शर्त कितें म्हळ्यार आमी आमच्यो सवयो सोडच्यो. तुवें खरपूचें सोडचें आनी हांवें हेणे तेणे थिडचें सोडचें. ते दाडा ते दोगी ओप्पाले आनी एकामेकाक पळोवनूच रावले. इल्लो वेळ जाताना तांकां तोंड जालें ना. माकडाक खरपूचें चिंतलें आनी सोंस्याक हेणे तेणे थिडचें चिंतलें. ते दाडा सोंस्यान म्हळें, आमी शर्त घालतना गजाल्यो उलयता तुमी सांगना न्ही. ते दाडा माकड म्हणालो, ना 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 तशें कांय ना. जायत तर म्हजी एक गजाल आयक. तुका वता न्ही म्हाका तवशी खावची म्हळ्यार बारीस पसंद. एक दीस हांव तवशी खावंक म्हूण एका तोटाक गेल्लो. थंयसर व्हडले व्हडले पेटे म्हज्या आंगार उडूंक आयले. एक हेणे एक तेणे, एक हेणे एक तेणे म्हणून सोंसो आपली तकली हालूनच रावलो. ते दाडा माकड हांसलो आनी म्हणालो, हा 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 तुजें इतलेंच तें. म्हजें आयक. तुका वता न्ही म्हाका बोंडे पिवचे म्हळ्यार भारीच पसंद. एक दीस हांव बोंडे पिवंक म्हूण एका रुखार सोडल्लो. सेकला पळयतना मस्त भुरगीं म्हज्या आंगार फातर उडूंक नाशिल्लीं. एक हांगा एक हांगा एक हांगा एक हांगा म्हणून माकड आपलें सगळें आंग खरपूनच रावलो. ते दाडा ते दोगी हांसले आनी एकामेकाक पळोवन म्हणाले, आमी सोरोंकी ना आमी जिखोंकी ना. आनी ते एकामेकाचे उलेपण वळखून मोगान जियेले. तर मोगाचेनो आमकां ह्या काणयेंत कितें लिसोंक मेळटा? आमी कोणी संपूर्ण न्ही. हांगासर मातय एक ना एका तराचें उणेपण आसता. त्या देखून आमी एकामेकाचें उणेपण वळखून मोगान जियेचें. आनी संपूर्ण एकलोच तो जावन आसा आमकां रचिल्लो देव म्हूण सांगून म्हजी काणी हांव आखेर करतां. देव बरें करूं. काणयेचें नांव जावन आसा दौलताचें माजार. हल्लिंत्या एका म्हातारयेन एक गाय आनी एक माजार पोसले. हाची साकरी कर ती बऱ्यान दीस पसार करतली. एक फावटी गायन एक वासरू घालें. दुदाचो इल्लो गड्डो माजाक मेळटलो. तशें तें बरें पडपडीत जालें. पोट भरल्या मागीर उंदराक धरची गरज कितें? देखून ते आरामान व्हडली मांच्या पांयां भोंवतणी म्याव म्याव कर शेले मंगणे कर दीस पसार करतले. दीस गेल्ले बरी गायचें दूद उणें जावन आयलें. व्हडली माय कसं दूद पावना जालें. मागीर तिणें माजाक तांकां दूद घालचें. तिणें शितवाक पॅज घालून सुरू केलें. पूण माजाकय हुस्ता. ताका शितवाक पॅज पळयतना म्हाका हें पुरो नाका म्हाका दूदूच जाय म्हूण हट्ट करूंक लागलें. व्हडली मायन कितलेंय समजिल्यारी तें आयकलें ना. व्हडली माय रागान आयशा दीस करून न्हिदताय. मागीर शेले मंगणे करून दीस काडटाय. तुका आनी मुखार हांव दूद दिनाक नाली. ते जाल्यार माजार, हांव तुज्या बऱ्याक तुज्या सांगाता रावता. हांवें मोन केल्यार दूद सगळस संपादन करयेत म्हणालें. तूं कितेंय कर. जाय तर दूद सगळ्यांक तूं पय. म्हाका पडून वचूं ना. तुजी पुरसत तुवें पळवेत. म्हातारयेन सांगतना माजार तेंकां उसाळलें.
वेतना ताका वाटेर एक रायत मेळ्ळो. ताची आल गद्यान काम करत बात गुण्यान व्हरतलो. इतल्या ल्हान चुवतेर इतले बेडें जाता म्हूण चिंतुना. माजर बारीक उशी जाली आनी ते रायत सांगाता रावले. एक दीस रायतान गाते गोबरशें नांव माजर कापिलें. माजर रागान म्हणालें, तें पुराय काम म्हाका जायना. तुका असले पावलें जगती कित्याक? माजर थंयच्यान मुखार वेतना एकलो मनीस मसलीक गरीकन आसलो. ताणें मस्त मसली धरल्यो. हें काम सुलाक दिसलें माजराक आनी आपूण मसली धरूंक कुमो करता म्हणालें. बिरमोद पावून मसली धरतल्यान ताका घरा आपूण व्हेलें. हांगाय माजर काम करचें सोड न्हू, मसली खावन पोट भर नासलें. निमाण येताल्यान मसली उणें जावन येतना माजर पोटाक पावना जालें. त्या वेळार ताका आजीचो उडास आयलो. ती शितपाक पेज निगलतली. तीच जागेर म्हूण चिंतून आजये सांगाता फाटी गेले. काणीचीनी आज शाकळी गेल्यारी सुखना. देव बरें करूं. म्हजें नांव एडन कृष्ण सोजा. हांव आज अहंकारी मानतो म्हूण एक ल्हानशी गाणी तुमचे मुखार सादर करूंक अपेक्षिता. एका तळ्याचे देगेर एक व्हड माणको आनी ताची पिलां बसून गप्पे मारतले. तांतले एक माणक्या पिल मात कितेंगी भियान कांपतालें. कितें पुता, कितें जालें तुका? कित्याक अशें तुका आमकांय म्हूण विचारी. नाना कितें सांगचें? हांवें एक व्हड सैत राक्षसाक पळयलें. तो एका पर्वता तितलो व्हड आसलो. ताच्या तकलेक 2 लांब शिंगार आनी फाटल्यान एक लांब शिमटी. अशें विवारून सुवेतालें तें पिल. पिल्लाचें उलोवणें आयकून व्हड माणको किसी करून हांसून अशें म्हणालो, छे छे, तुमचो पूत जावं तुवें इतलो पेद्दू जावं नजो. तुवें पळयल्लो तो राक्षस न्हय पुता, तो त्या पेद्रामाचो रेडो. तुवें सांगचें बरी, तो कांय तितलो भयानक दिसना. म्हजे वरनी चिरके उबार आसून पुरो. तितलेंच हांवें मौन केल्यार ताच्या इतलोच उबार जावेत. माणक्या पिलाक ताच्या बापायचें उतर आयकून तितलें समाधान जावना. तो बापायचें उतर फाटयलो ना. त्या रेड्या तितलो उबार जावन तुजे वरवीं सादूच ना म्हणालो. हें आयकून बापायक अवमान जाल्ल्या बरी बगलें आनी फुडले ताणें व्हड एक दांब खान गेलो आनी इल्लो व्हडसो दिसलो. हाता बळें हांव कितें त्या रेड्या बरी दिसताली ना. बिलकुल दिसनाय. तो आणकी व्हड आनी उबार दिसतलो. माणक्यान परतून एक जोरासो उस्वास घेतलो आनी एका फुडकोल्या बरी दिसोंक लागलो. हें पावना, तुवें आणकी व्हड जायचें म्हूण माणक्या पिलान वारें घालतना व्हड माणको दांब कांगेत बेलुना बरी फुगत गेलो. हाता बळें हंस सर्वांप्रास मोटली मनजात म्हूण हेम्यान सांगतना तापलगन एक व्हडल्यान आवाज जालो. आतां बाब फुटले बरी. तेंच त्या व्हड माणक्याचें पोट फुटोवन माणको वयर उचलून धरणेक आपटालो. अशें वटपण करून बसून आपलो जीव होवडायलो. शाळकान येतालो मिशीकची न्हीद चड मनशां विशिश्ट काले तिची. एकामेका तुलन केल्यार आमची वडावळ जायना. बगात आमकां नासागून पळयता. देव बरें करूं. हांव आतां तुमच्या मुखार एका उंदराची आनी माजराची काणी सांगता. एका हळ्यांत एक उंदीर आनी माजर जिवन आशिल्ली. माजर एका व्हडल्या घरांत रावताले आनी उंदीर ताच्या घरा लागीं एका बिलांत रावतलो. एक दीस उंदराक जोर भूक लागली. तो खाण सोडून सीधा माजराच्या घराक वता.
माजराच्या रानच्या गुडांत एका कपांत दूध असले. तो हेडेक तेडे पळयता. कोणाची जाग मागनातली पळोवन तो दूध पिवंक लागता. उंदराक पळोवन माजराक कठीण राग आयलो. माजर सवकास मेटा काडून उंदराक धरूंक वताना उंदीर जीवच्या आकलासान धांवूंक प्रयत्न करता. उंदराची शिपटी लांब आसली देखून ती शिपटीच माजराच्या घासाक सांपडली. माजरान ती शिपटी साबून कुडकी केली. हे पळोवन उंदीर रडूंक लागता आनी माजरा लागीं माजरा माजरा म्हजी शिपटी म्हाका फाटी दी गो म्हूण परत येय लागलो. आनी माजरान ताका सांगलें, तुका तुजी शिपटी फाटी दी जाल्यार पयलें म्हाका दूध हाड दी. उंदीर जायत म्हणटा आनी दूध हाडूंक वता. वता वता ताका वाटेर एक गाय मेळटा. तो गाय लागीं म्हाका इल्लेशें दूध दिताय गे. गाय म्हळें, म्हाका भूक लागल्या, म्हाका तण हाड दी. तुवें म्हाका तण हाड दिल्यार हांव तुका दूध दिता. उंदीर जायत म्हणटा आनी तण हाडूंक वता. वता वता ताका वाटेर एक शेतकार भेटता. तो शेतकारा लागीं म्हाका इल्लेशें तण दिताय गे. शेतकार म्हणटा, म्हाका जोर भूक लागल्या, म्हाका खावंक पाव हाड दिशी जाल्यार हांव तुका तण दिता. उंदीर जायत म्हणटा आनी तण हाडूंक वता आनी पाव हाडूंक वता. वता वता ताका वाटेर एक आंगडीकार भेटता. तो आंगडीकारा लागीं, मामा मामा म्हाका एक पाव दिता गे. शिपटीनांतल्या उंदराक पळोवन आंगडीकार जोरान हांसूंक लागता. हा 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 हा. हे पळोवन उंदीर रडूंक लागता. रडच्या उंदराक पळोवन आंगडीकार, कितें जालें उंदरा, तूं कित्याक रडताय? उंदरान आंगडीकाराक आपली सगळी काणी वाचून, जर हांव माजराक दूध दिना जाल्यार माजर केदींच म्हजी शिपटी फाटी दिना अशें सांगलें आनी परत्यान रडूंक लागलो. रडच्या उंदराक पळोवन आंगडीकार ताची बेनमोत पावता आनी ताका एक पाव दिता. पाव पळोवन उंदराक नुस्त कशी जाता. तो पाव काण घेता आनी तो शेतकाराक दिता. शेतकार पाव काण घेता आनी ताका तण दिता. ते तण व्हरून गायक दिता. गाय तण खाता आनी ताका दूध दिता. उंदरान हाडलें दूध माजर पियेता आनी ताची शिपटी दिता. शिपटी मेळटस उंदीर मुस्त कशी जाता आनी घरा धांवता आनी केदींच माजराच्या घरा सोरूंक वचना म्हूण निर्धार घेता. नीत सोरी केल्यार आपल्या सजिवाक बदल जाता. देव बरें करूं. म्हजे काणयेचें नांव आयचे आजीक पाल्यांची फाल्यां. गिमाळो काळ तो देंपो एक रानांत पोद म्हणून नासून नासून बारीस कुशेन आल्लो. खावंक जेवंक कांय उडनातले देखून गंमतेन दीस काडटलो. एक दीस देंपो रानांत चलून वताना मुयांनी सलान वेचीत ताणें पळयलें. सकट मुयाच्या तोंडार काण वस्त आसलें. मात एक मुयाच्या तोंडार व्हड काण वस्त आसली. ती व्हरून पडटाली. हे मुया मम्मी, म्हाका तुका पळोवन बेजार जाता. आतां काल्या की कश्ट, काल्या की तयारी म्हणून ते प्यानी सारले. पावशिल्या दिसाक म्हणून आमी काण जमो करचे पडल्या. पावशिल्या वेळार आमकां भायर येवंक जायना न्ही, देखूनच ही तयार आय म्हणून मुयेन विचार सांगलें. आतां काल्या की कश्ट फुरसत मेळटना करीत न्ही, ते प्यानी सारले. तशें पुरा जायना. आमी चड कुडावन धरले तितले बरें. तूंय वेळ मेळटना काम जमो करचे बरें मुयेन सांगलें. देंपो कांय गंडे करिनासतना पोद म्हणून नासून नासून बारीक गंमतेन आसलो. एक दीस पावशिले काल आयलोस, पावस वतलोस. देंप्याक जोर भूक लागून सुरू जाली. पोटान चुरू चुरू जालें देखून सीदा मुयाच्या घोडाकडे वचून, म्हाका इल्लें खावंक दिता दी, म्हाका जोर भूक लागता म्हूण विचारलें. तुका तशेंच जायचे, तूं एक व्हड आळशी. तुवें तकली साकला पाय वयर केल्यार हांव तुका कांय काण दिना. आतां मागूंक येयलें, लज दिसना तुका.
करता त्या काणयेचें नांव जावन रेव आनी साकर. एक दिसा अकबरायाच्या आस्थानांतलो एकलो हातांत ग्लासाची बन्नी धरून आस्थानाक आयलो. ह्या बन्नेंत कितें आसा? अकबर विचारी. ह्या बन्नेंत रेव आनी साकर आसा, दोनांयचें मिश्रण हें म्हूण जाप दिली. तर हें तूं कित्याक हाडलाय? रायानो, म्हाका बक्षिया. आमकां बिरबलाची बुदवंतकाय पातकूंक आसा. बिरबलान ह्या बन्नेंत आसच्या रेवेतावन साखरी सकयल विंगड करीचे. पळय बिरबल, हर एका दिसा तुका कितें पुनी नवी सवालां फूट जातात म्हूण बीर अकबरान हांसून म्हणालो. आतां तुवें ह्या बन्नेंत आसच्या रेवेतावन साखरी सकयल विंगड करीचे, कळ्ळें मू? हे भुरग्यांच्या लागून सुलाव आसा रायनो म्हूण बिरबलान हांसून म्हणालो. बिरबलान ती बन्नी कांगेर आस्थानांतल्यान भायर गेलो. आस्थानांतले चड ताचे पटलाव करी लागले. बिरबल तोटाक वचून थंयसर आसल्या आंब्या रुखा मुळांत बन्नेंतली रेवेंची आनी साखरेची मिश्रण ओती लागलो. तर हें तूं कित्याक करताय म्हूण आस्थानांतल्यान एकल्यान ताका सवाल केले. ओ, पयल्या भितर तुका तुजी जाप मेळटली म्हूण बिरबल हांसून म्हणालो. दुसऱ्या दिसा पळयतना थंयसर रेवेंची रास मात्र पळोवंक मेळ्ळी. हजारो हजार नुयेंनी थंयसर वतले साकर तांच्या गुडाक साकसून जाल्ली. थोडे मुय आनीक साखरे सकयल साकसूंक तांच्या गांवांत गेले. तर साखरेचे गण खंय गेले म्हूण आस्थानांतल्यान एकल्यान ताका सवाल केले. रेव आनी साकर प्रतीक जाल्या म्हूण बिरबलान हांसून ताच्या काना लागसर म्हणलें. हजर आसले सर्व बिरबलाची बुदवंतकाय वेचून हांसले. साकर जाय तर समेस्त मुया सांगाता तांच्या गुडाक वसा म्हूण अकबर सांगतना सकड हांसले. ह्या काणयेचो नीत मेळटा की बुदवंतकाय वरवीं हर एक समस्येक परिहार मेळटा. सगळ्यांक देव बरें करूंक. नाव म्हजे एंजेला फेरार, म्हजो गांव. काणी काणी कांता हांवें काणी सांगता. आयकतात म्हूण एका गांवांत एक आळशी केळशी आसलो. उरल्याचे खाड काडच्या बदलाक आरशा मुखार रावन आपणाचे खाड समा करनासलो. हे पळोवन ताच्या आवयक राग येता. सुऱ्याच्या कोंडांनी ताका चार वाजयता. अशे केळशीक राग येता. तो घर सोडता. असो गेल्लो केळशी पावलो एका रानाक. रानाचे विशय काय म्हणजे थंड रान, चारी कुशीनी काळोख. ताच्या मध्ये एक ब्रह्म राक्षस थै थका थै म्हण नासलो. केळशीक भेन दिसो नासले पूण आपुनी थै थका थै म्हण नाचक लागलो. तर केळशी धैर्यान ब्रह्म राक्षसाकडे सारता. धन्या, तू कित्याक नाचताय? तोवर ब्रह्म राक्षस म्हणता, हा हा हा, हे मनशा, तुका आनीक कळो नागी. हांव वडोल तावन जेवणाक लागो नासलो. आतां म्हजे जेवण म्हज्या लागीं लागीं येवन आसा. म्हजे विशय सोड, तूं कित्याक नाचताय? तोवर केळशी म्हणालो, आमच्या भावांत एक राय आसा. तो पिडेंत पडला. ताका 101 राक्षसाचे रगत जाय. कोण ते रगत दिता पळय ताका रासाचो अर्दो वांटो आनी ताच्या दुवे लागीं खाजेर कर दितात खंय. एदोळूच हांवें 100 ब्रह्म राक्षसाचे रगत दिलां. आतां फकत म्हाका एकूच एक ब्रह्म राक्षसाचे रगत जाय. तो जावन आसाय तूं. थवळो ब्रह्म राक्षस भियेता आनी केळशी म्हणटा, तुका येदोळूच हांवें खंयत केलां. आपले बोल्सांचो आरसो काडून ब्रह्म राक्षसाक दाखयता. आपले
राक्षस आपली पुरा आस्त केल्सीच्या पायाकडे दोरता. केल्सीक भारी खुशी जाता. केल्सी म्हणटा, इतले आडले तुवें, आता भोंवय दाखोवन चल भोंय चल म्हज्या घराक म्हणटा. थदरा ब्राह्मण राक्षस आनी केल्सी आपल्या घराक वतात. ते दाला केल्सी म्हणटा, अळे म्हज्या गादान मस्त काम आसा, चल वस्ते काम कर म्हणटा. ते दाला कांय दुसरी वाट नासतना ब्राह्मण राक्षस काम करूंक वता. हेणे सांगाती ब्राह्मण राक्षस वाटेतावन चलोन येवन आसता. तो ब्राह्मण राक्षसाक काम करचे पळोवन चिंतता. शे खरी घदयली ब्राह्मण राक्षसान मनशाच्या गादान काम करचे. शे थोड ब्राह्मण राक्षस काम करच्या ब्राह्मण राक्षसाकडे वचून विचारता, तू मनशाच्या गादान घाल्या काम करना जाय. थोड ब्राह्मण राक्षस आपली पुरा खतस्टी खाणी सांगता. थोड सांगाती ब्राह्मण राक्षस म्हणता, इष्टा तू भिये नाका, हांव त्या केल्सीक बूट शिकयता. थोड केल्सी मासली खावच्या आशेर आसता. हेणे तो मासली आनी आपल्या बायलेक दिता. बायल कुसनान धरून वेता. तेतल्या कुटके जाल्ल्या जनेला थावन माजर येवन मासली सोर तो कुटको खाता. ते दाला केल्सीची बायल धांवून येवन माजराक धांवडयता. माजर धांवता. ते उपरांत केल्सीच्या बायलेक गोत सुरले की तो माजर पत्तन फाटी येता म्हणून. देखून पळय ती पाटवती राखोन आसली. एणे सांगाती ब्राह्मण राक्षस पावलो उपरांत तो चिंता, आतां मुकले बागल्यात गेले खंय म्हणी म्हाका धरल्यार नाका. हांव कुटके जाल्ल्या त्या जनेला जावन वता म्हणून आपलो मांडोरी घेताना थंय केल्सीची बाय चिंता, ओ बकूल आयलो म्हणून पळती घालताना असो सांगाती ब्राह्मण राक्षस नाकाक लागता. नाक सकल ब्राह्मण राक्षसाक लज दिसता. तो ब्राह्मण राक्षस धांवता. ब्राह्मण राक्षस धांवता. ब्राह्मण राक्षस धांवता. तो उपरांत रावलो ब्राह्मण राक्षस चिंता, यो सांगाती ब्राह्मण राक्षस येवच्या बरी दिसाना. हांव म्हजे पुरा काम करता. आपले काम करून केल्सीच्या कडेन वता. उपरांत केल्सीने म्हणटा, आळे धन्या, हांवें तुजें पुरा काम केलां, आतां नी म्हाका सुटका दी. तो केल्सी चिंता, मनशान चड वस्तूची आशा आसची बरी न्ही. देखून आपल्या बोल्सांतलो आशो काडून तांतली दुसरी सायड दाखयता. तांतू आपले प्रतिबिंब दिसानातले पळोवन ब्राह्मण राक्षसाक खुशी जाता. देव बरें करूं म्हणून तो धांवता. देव बरें करूं. हांव सांगची काणी जावन आसा नकेत्रांक मीस. एक दीस मुघल सुलतानान आपल्या मुन्शी कृष्णचंद्राक आपोवन धरलो. तो आयलोस भुंयची लांबाय आनी रुंदाय मेजोन ताका फर्मायली. सांगताच मळबार नकेत्रा कितली आसा ती मेजोन सांगली. मुन्शीक भियान जड उडली. सुलताना, तुमी सांगले काम म्हज्यान जायना म्हूण सांगना, पूण आसात जाल्ले कामच तुमी म्हाका दिला. कलतेपणी गुंटी आडगली मुन्शीन. ना, तुजे वरवीं हे काम साध्य आसा म्हणलें सुलतानान. कृष्णचंद्राची तकली हुंज जाली. सुलतानाची अपेक्षा जारी करची कशी म्हणल्यार खंतीन बुडलो तो. थोड्याच वेळान मुन्शीचो पेलो गोपाल थंय येवन पावलो. तो एकदम सादो तरी चतुर. मुन्शी खंतीन बुडिल्लें पळोवन सदांचे वरी हसून कितें धन्या, कसली गंत, म्हजे लागीं सांगल्यार सकट परिहार जाता म्हणलें गोपालान. ताका मुन्शीन, ना गोपाला, ह्या बोटींचो वावर तितलो सलीस ना, तुका हे पुरा समजना. सुलतानान म्हजे लागीं भुंयचीला पायांनी रुंदाय मेजोंक सांगल्या, मात्र न्ही मळबा वयल्यान नकेत्रांकय मेजोंक सांगल्या म्हूण जाप दिली. गोपालाक अजाप जालेना. इतलेंच सगळें, हाच्या सुलाभ काम दुसरें ना.
भुंयच्या मेजुणीक आनी नेकेद्रा मेजूंक म्हाका नेमक कोण तूं आराम राव. काम मुक्तले उपरांत हांव हांचो सुलताना लागीं वेता, पूण एक धाकटी विनोदी. हे काम करूंक म्हाका 1 वर्साचो वायदो आनी 1 लाख रुपये खर्चाक जाय. 1 वर्सा भितर हांव ताका लेख दिता, म्हळें गोपालान. हे आयकून मनशीक एकदम संतोश जालो. मोथाळी जाली. काम करिनातल्यार म्हाका कांय तोंदरे ना. तकली गेल्यार वेची गोपालाची म्हण चिंतून गोपालान चांगले बरीस सुलताना लागीं वायदो आनी पयशे मागले. सुलतानान दिल्ल्या दुडवान गोपालान भारीस गंमतायेन वर्स पाशार केले. पोटभर रायाळ जेवणा, खाना पिवना, सोबायेच्यो बावल्यो, वस्त्रामतयांचे नग, रावळेरा अशे दीस गंमतायेन सरले. भरती 1 वर्सा उपरांत सकट पयशे खर्चून उरिल्ली थोड ताब्यान घेवन सुलताना लागीं वचून एकदम गतीन, सुलताना तुमी दिल्लें काम. सुलताना हे काम हांवें चिंतल्या प्रास चड कश्टांचे बरे करून सुरू केले. फलितांश बरो आसा, पूण आनीक 1 वर्साचो वायदो आनी 1 लाख रुपये खर्चाक जाय. सुलतानान दुसरो उपाव नासतना सडीत 1 वर्साचो वायदो आनी 1 लाख रुपये खर्चाक दिले. ह्या फावटी गोपालान दीस भारीस सुखान सरले. भरती 1 वर्सा उपरांत 15 बैला गाडया सोबे सुलताना लागीं गेलो. त्या गाडयांच्या मुळांतावन तकले पर्यंत पातळ सुतांची रासीस रास. सुतां सगळी गांठ पडून वळून गेल्ली. सुलतानाक नम्रतायेन तकली बघून, काविंद तुमी आज्ञा दिल्ल्या प्रमाणे हांवें काम संपयलां. भुंयची लांबाय आनी रुंदाय मेजल्या. मळबा वयल्या नेकेद्रा एक्की सोडी नासतना मेजल्यात. खूब बरें, तर म्हाका लेखपाक दी पळया. काविंद लेखपाक तिडसी जाय. आमच्या सल्ल्यांत लेखपाक तिडसूंचे सवाल ना. तुमी सांगले वरी हांवें केला. भुंय पयल्या 7 गाडयांनी आसल्या सुतां तितली लांब आसा. तशेंच उरिल्ली 8 गाडयांनी आसल्या सुतां तितली रुंद आसा. ह्या बकऱ्यांच्या आंगार कितली लोव आसा की तितलीच मळबा वयर नेकेद्रा आसात. नेकेद्रांच्या सांग्याक समोपडचे तितली लोव आसल्या बकऱ्यांक सोदूंक म्हाका इतलो काळ लागलो म्हण जाप दिली गोपालान. हे लाख कशे ताण करचे म्हणलेंच सुलतानाक कळलें ना. ताणें आतां ह्या सगळ्याक एक परिहार सोदलो. ते सूत जावं दी, बकऱ्यांची लोव जावं दी, म्हज्यान मेजोंक ते साध्य ना. ते असाध्य काम, पूण तूं सगळे प्रकार सरलाय. त्या वरवीं धर तुजी इनाम. आनी 1 लाख रुपये हांव तुका दिता म्हूण सुलतानान फर्मायलें. सुलताना दिल्ल्या दुडवान गोपाल भारीस सुखान जियेलो. देव बरें करूं. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय.